आदलो मुख्य अध्यापक आणि ज्येष्ठ पत्रकार अनिल पै हांका 65 वर्सां पुराय जाल्ल्या खातीर बुधवारा मड ग्रामस्थ सभा आणि मडगांवचो आमदार दिगंबर कामतान तांचो भोवमान केलो। अनिल पै हे समर्पित व्यक्ती असून तांणी शैक्षणिक मळार दिल्लें योगदान केन्नाच विसरपाक जायना। तो एक ज्येष्ठ पत्रकार असून तांणी हिंदी भाशे खातीर खूब काम केलां अशें दिगंबर कामत सांगता। की जो भुरगो तुमचे 50 रुपया कलेक्ट करपाक भायर रावतालो तो भुरगो तुमच्या ह्या ऑफिसाक एक दीस ह्या कदेलाचेर बसतलो अशें तुमी केन्ना स्वप्नांत तरी चिंतलेलें ना। दिस वॉज ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ एज्युकेशन। आनी म्हणून अनिलाचें कॉन्ट्रिब्युशन पळय आसा हे त्या एंगलांतल्यान पळयलें जाल्यार ताणें क्षेत्र जें सिलेक्ट केलें तें अत्यंत म्हत्वाचें। जाचो शिक्षणा कडेन संबंद, ताच्या उदरगती कडेन संबंध, समाजा भितर सुशिक्षित पिढी तयार करपाचो संबंध अशें क्षेत्र बाब अनिलान घेतलें आनी तातूंत ताणें सिन्सियरली काम केलें। काम करता आसतना टायम मेळटा भशेन ताणें वेगळ्या क्षेत्रांनी काम केलें। म्हाका याद जाता जी तुगेले राष्ट्र भाशा प्रचार समिती हांव तेन्ना म्हज्या फाटल्यान लागून हांव प्रारंभीक पयलीं प्राथमीक मागीर प्रारंभीक आनी मागीर प्रवेश म्हाका अजुनूय याद आहा। हांव तेन्ना प्रवेशाची एग्जाम दिल्ली, ताचे फाटल्यान मागीर फूल स्टॉप। पूण तेन्ना सुद्दां हांव हाका सांगतालो भाईक सांगतालो की म्हजें प्रायमरी एज्युकेशन दामोदर विद्यालय शाखा क्रमांक 3 जावन शाखा क्रमांक 3 म्हणजे रायतुरकाराच्या घरान आग्या। आनी थंय केसरकार बाई शिकयताले आमकां, सरोजिनी केसरकार आनी कुमुदिनी केसरकार। आनी अभ्यास केल्ले आमचे हात अशे करून पट्ट्यो मारताल्यो, म्हाका अजून याद आहा। पूण तातूंतल्यान भुरगे घडले शिक्षणाच्या क्षेत्रांनी। एक हे म्हणजे शिक्षक जितलो कठोर आसता, जितलो सामको डिसिप्लिन लावपाचो आसता, ताका लागून भुरगे घडटात।